दिवचले आशिल्ल्या सर्वे अँड लँड रिकॉर्ड्स निरीक्षकाच्या कार्यालयात पावसाची गळटी लागल्या। कार्यालयात पावसाचे उदक गळटा देखून कार्यालयात बालद्यो दवरून कर्मचाऱ्यांक काम करचें पडटा। गोग्याच्या पावसा वेळार मात कर्मचाऱ्यांचे हाल जाता। सध्याच्या सरकारी कार्यालय इमारत संकुलात तेकून आशिल्ल्या पोरण्या इमारतीत सर्वे अँड लँड रिकॉर्ड्स निरीक्षकाच्या कार्यालयाचो कारभार चलता। ही इमारत मोडून थंय नवो प्रकल्प जावपाचो आसा। हे कार्यालय दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाच्यो हालचाली सुरू आसात। सध्या मात सर्वे आणि लँड रिकॉर्ड्स कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांक पावसाच्या गळटेक तोंड दिवचें पडटा। हांव सद्या दिवचले आसा। म्हाजे फाटले वटेन आसा ते सर्वे अँड लँड रिकॉर्ड्स कार्यालय। ह्या कार्यालयाची सामकी अवतिकाय जाल्या। पोरणे इमारतीन 6 वर्सां पयलीं हे कार्यालय सुरू केलां। ह्या कार्यालयान सद्या पावसाची गळटी लागता आनी व्हडलो पावस पडलो की सरळ उदक छप्परांतल्यान भितर गळटा। ताका लागून ह्या कार्यालयांतल्या कामगारांक पावसाचो त्रास सोंसून काम करचें पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।